duty to send to see he's been manhandled. And the suspension म्हणटा तें मेन जे मनीस इन्वॉल्व आहाय तांकां सस्पेंड करपाक आनी 39 रद्द करपाक हे डिमांड जे बाब विदेशान मांडलेले आसा ते फाल्यांच्या दिसाक लोकांकूय आमी सगळे अपील करता की एकठांय जावन ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या विरुद्ध आमी मुखार सरता. तर दुसरें एक त्याने ट्वीट केला की हे असेंब्ली इश्यू सॉल्व करपाचे थंय असेंब्लीन जेन्ना कायदे काडटा वी हॅड गॉन आय थिंक 6 MLAs हॅड गॉन अगेन्स्ट द सेक्शन Benzi was also lifted at that time, so they do not allow us to talk. आणि असेंब्ली हिंगा जाची सोतारके कुजा बरो हिंगा जाची मुखेलमंत्री लागीं मागता थोडे म्हणटा 5,000 लोकां हाडय हिंगा डिबेट करया. होच डिबेट जावं कित्याक हिंगा क्रांती जाल्ली आझाद मैदानाकूच क्रांती जाल्ली आनी हिंगा उलोवन असेंब्ली होणे हे सेक्शन रद्द जावपाक जाता. असेंब्लीनी आमी रक्कस क्रिएट करता. PCP मंत्र्यान म्हणलं हे लोक कितें ना म्हणून आपण 45,000 70चे लोक पणजे आमी सगळे गोंयकारा मध्ये पिडूय नाका. हे मंत्रीक आमी सांगपाक सोदता गोंयकार शाणे आसा. डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड. वी आर फायटींग हियर फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा. We are not here for the destruction of Goa, and I don't think so that anyone will come forward to destroy Goa. Then they are not goals. प्रश्न असो जाता आमचे मध्ये भेदभाव करी नाका. खरंच हिंगा ऑपोजिशन रुलींग म्हणना आमी रुलिंगाचे आमदारांक सांगला ये बसाय आमचे बराबर सगळे हांकां आमी सांगता टुडे इज देर इज अ नीड टू चेंज द वे दिस डिक्टेटोरियल BJP इज फंक्शनिंग. हांकां जरी तर आज जरी तर लोक उठपाना जाल्यार म्हाका दिसता मुखार जे मेस जातले क्रायम जातले MLA मर्डर करतले हे सरकारचे कोणाकूच म्हाका दिसता विश्वास. आमदार गिरीश बोरकाराक मॅन हँडल केलो त्याच बरोबर ST समाजाचे लोक आशिल्ले ते एट्रॉसिटी एक्ट ह्या पोलिसांक लागना काय 100%. सो हू did he have any orders for it? Magistrate आशिल्लो. Magistrate is saying done verbally. What law and order situation was created there? He was just sitting down there. What did he do wrong? What was his mistake? Was it not his right as an MLA to protect the right of his citizens, of his voters? What was wrong in this? किते कायदो बंद केलेलो आसा रे? Police, as I have said, are become puppets today. गोंयान law and order ना, गोंयान फक्त land and order हे चेंज केलेलो आसा. मिशन हे सरकाराचो आणि या कॅबिनेटाचो आख्खे BJPच्या सरकाराचो फक्त मिशन टोटल कमिशन. एक सांगपाक सोदता लास्ट आता तो सांगता एसएमबीन डिस्कस करपाक जाय. आतां आमी जेन्ना एसएमबीन घालतले पळय तेन्ना तो कितें म्हणटले हे सबज्युडिस मॅटर 39 हे सबज्युडिस मॅटर म्हणटले आनी ते भायर म्हणटले. सो गेले ते एसएमबीन सेम हे रीड आउट स्पिकरान केल्ले सबज्युडिस मॅटर तुका डिस्कस करपाक मेळची ना म्हणून. सो इट इज क्लियर ताका ते डिस्कसूच करपाक नाका. ताका आपणाक जाय तशी मनमानी करपाक जाय. हे ताका लागून ते ऑफ द स्टेटमेंट करता. ताका दिसता की आमी पिशे. सो हे लोकांनी चिंतूंक जाय कितें हे कसले स्टेटमेंट करता आनी कित्याक लागून करता. सबज्युडिस कानवचना कशी जाता कशें जाता आपणाक जाय पळय तेन्ना ते सगळे करता. आनी आमी समज सबज्युडिसाचेर कितें उलयता जाल्यार जे इश्यूज जे आसा रिलेटींग टू विलेज रिलेटींग टू गोवा तेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमकां रायट दिता उलोवपाक. 17 गोवाच्या टायमार सेम जालें आनी आतां 39 हेच्या टायमार सेम चालू. सबज्युडिस आसा जाल्यार चीफ जस्टीस रिटायर्ड चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया जो देशाचो सर्वात व्हडलो हायकोर्ट अलाहाबाद ताजो चीफ जस्टीस जे बील दिता ते कितें तरी कायद्याक धरून आसतले न्ही ते. पण डेफिनेटली आमी जे म्हणटा सबज्युडिस म्हटल्यार कितें तेन्ना आमी डिस्कशनाक घालतले कितें उलोवंक सोदतले. तो म्हणटलो आपूण सबज्युडिस जे मॅटर आसा आमी बील घालतले ते इंट्रोड्यूस जातले ते जावचे ना ते सरकारा कडेन. तेच्या पयलीं आमी हांवें तरी 3 बिलां घातलेलीं आसा. 3 बिलां म्हाजी इंट्रोड्यूस जावना. एक आहलें पर्सनल फोन अर्जन बील, एक आहलें द गोवा लँड प्रोटेक्शन कन्जर्वेशन बील आनी लास्ट आहलें ते द गोवा वॉटर कन्जर्वेशन. ही 3 बिलां हांवें घातलेलीं. मागीर एकूय बील तेंच्यांनी इंट्रोड्यूस करूंक मेळना. लॉ डिपार्टमेंटान वेटिंगाक दिलां म्हटलें तेजे नंतर आमी मागलें लॉ डिपार्टमेंटान केन्नाच वेटींग केलें. सो अशी जी लडायकपण आसा ही आयज चलता. सो आपणाक BJPक जाय तशें ते आपणाची जे राज्य आसा हें चलयता.
राजन राजन उलयता ना 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 धांवना धांवले उलयता म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी गिरीश बाबान हें केल्लो आसा हांव फक्त गिरीश बाबाचेरूच हे जमना कारण